शेती वेवसाय गोंयांत फाटलीं कितकींशींच वर्सां चालू आसा. ह्या वेवसायाक एक नवी चालना दिवपाक गोंय सरकार बरेच प्रयत्न करता. गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या मार्गदर्शनान आनी सहकार्यान भाजीपाल्याचें उत्पादन बरेंच वाडलां आनी हें उत्पादन कॉर्पोरेशनच्या आउटलेट्सान लोकां खातीर उपलब्ध केलें वता. आयज आमी आयल्या एका क्लबाक भेट दिवपाक. हो क्लब फार्मर्स क्लब ऑफ नाशनोळा. चला जाणून घेवया हांची काणी. सो नॅशनल फार्मर्स क्लब जो आमी इनॉग्रेट केल्लो ताका आयज 4 वर्सां जाता. आनी जेन्ना आमी स्टार्टींग जेन्ना फार्मर्स क्लब आमचो केल्लो तयार की एक हें घेवन की हांगासर जी पडींग शेतां आसा ती खंय तरी हें करून एक ग्रिनरी हाडची. जी पडींग खूब वर्सां एक म्हाका दिसता हो जर प्लॉट पळोवंक आमी गेले जाल्यार आयज 17 वर्सां जालीं हो प्लॉट पडींग आहलो. आनी तो आमी चिंतलें की एक सगळ्या शेतकाऱ्यांक जर एकठांय घेतले, एक युनिटी जाली आमची जाल्यार एक कसलें तरी काम आमच्या खंयच्या ऑफिसान गेले जाल्यार कामूय जातलें. जे एक 16-17 वर्सां कांयच जायनासलें हांगासर एक फेन्सींग नासलें, गोरवां आमकां सतायतालीं. ताका लागून सगळ्या शेतकाऱ्यांनी आमची शेतां सोडलेलीं. ती आमी चालू करपाचें हितून स्टार्ट केलो 2013 वर्सान मार्चान मे म्हयन्यान. आनी जेन्ना आमी स्टार्ट केला तेन्ना आमचे कडेन फक्त एक 16 मेंबर आसले. आनी तेन्ना अशें जाल्लें की जे लोक सुद्दां आमकां हें करताले बाकीचे की हो ग्रूप एक फार्मर्स क्लब म्हणजे एक सगळ्यांचो हें जाल्लो की एक कसलो तरी एक खेळाचो क्लब हो. आनी सगळे आमकां अशें ते करताले की तुमी कितें तरी करतल्यात, तुमचे इतले वर्सां पडींग आहा तुमी कशें हें करतल्यात. 16 जाण अशे मेळोन आमी क्लब स्टार्ट केलो आनी पयल्या वर्सा आमी आमच्या रोड सायडीक एक 2000 स्क्वेअर मिटर जागा आसली. ती पयली आमी एक ट्रायलीक कशी घेतली, पळोवया कितें जाता तें. आनी पयलेंच वर्स म्हणटकूच आमकां भितरली कांय आयडिया नासली. आनी पयल्या वर्सा आमी कितें केलें अशेंच भेंडो घेतलो आनी घालता आसतना आमचे कडेन कितें जालें आमकां लेट जाली, खूब लेट जाली. म्हणजे एक लास्ट वीक ऑफ जुलायाच्या आमी स्टार्ट केलो. आनी तेन्ना कितें जालें आमकां पावसूय बरो मेळ्ळो ना आनी पयल्या वर्सा तितलें आमकां पिकूय बरें येयलें ना. देखून आमी कितें केलें अशें म्हटलें सोडपाचें ना, परत चालू थेवया करून दुसऱ्या वर्सा एक 2 एकराक जमनीन केलें. तेन्नाय मातसो म्हाका प्रॉब्लम येयलो. आनी तिसऱ्या वर्सा केन्ना गेलो तेन्ना आमचें एक सक्सेस जालें. आनी चवथ्या वर्सा अशें म्हाका दिसलें की ही एरिया इतली व्हडली 3 हेक्टर एरिया जी पडींग आसा. आनी एक देवस्थान आहा आमचें खंय तरी आयज बरें एक जावचें म्हणून हो प्लॉट घेवया. तसो आमी आमचो केळकर सर तेजे कडेन हांव उलयलो की सर आमकां एक कितें तरी तुमी हेल्प करचें एक फेन्सिंगाक आनी आमी हो प्लॉट आमी तयार करूंक सोदता. तेन्ना केळकर सरान आमकां खूब मदत केली. आनी आमचो एग्रीकल्चर ऑफिसर आमचो झोनल ऑफिसर आमचो झेडओ अनिल होबळे आनी आमचो एसिस्टंट निलेश वांयगणकर हेंच्यांनी आमकां खूब मदत केली. आनी टायम टू टायम तेंच्यांनी येवन पळोवन म्हणजे जेन्ना फेन्सींग सुद्दां घालता आसतना ते एक 8-8 दिसांनी येवन तेंच्यांनी पळोवप आसलें कशें हें करता, कितें जाय तुमकां. आनी जेन्ना आमी पयलो एस्टिमेट सुद्दां दिलो तेन्ना आमकांय हांगा आयडिया नासली कित्याक 17 वर्साचें शेत हें पडींग आसा, हाका कितें डिफिकल्टी आमकांय कळनासलें. आनी पयलें म्हणटकूच स्टार्टींग आमी कितें केलें आमी जेन्ना एस्टिमेट दिता आसतना सराक आमी एस्टिमेट दिलो की आमकां 2,24,000 आमचें काम जातलें. जेन्ना हात घातलो तेन्ना पळोवंक गेलें की बाबा सायडी आसल्यो त्यो सारक्यो क्लीन नासल्यो. जो व्हाळ आमचो फाटल्यान आसा तो व्हाळ फुल्ललो आसलो. म्हणजे जर तो उदक भरत जाल्यार ही भाजी जावपाची ना. एक शेताक चलताली पेडी करतले जाल्यार, पूण ती भाजयेक आमकां ड्राय जमीन म्हणजे उदक सांठोवंक जायना. अशें हें करून आमी तेन्ना JCB घातलें आनी घालून आमकां एक आनीक एक्स्ट्रा एक 50,000 खर्च जालो. पूण तरी आसतना ना हें करता आसतना आमी म्हटलें जावं न्ही कितें जाता तें, आमी कशें हें करपाक ना. आनी अशें करून आयज जेन्ना हो मळो जाला तेन्ना म्हाका दिसता आयज खरें कितें तरी आमकां एक फळ मेळ्ळां कशें दिसता आमकां. आनी आतां जर पळोवंक विचारल्यार आमचे कडेन ह्या फाटल्या एक 2-3 म्हयन्यांक पयशे जाल्यार अशे फार्मर वाडले की आमची आतां संख्या एक 40चेर पावल्ली आसा. आनी आमी सोदता की ह्याच हितून आतां फुडें जर हो प्लॉट आमकां बरो हें जालो जाल्यार फुडें आमी कितें फ्लॉरिकल्चर करपाक एक कितें हितून एक शेडी घालून एक आमची डेअरी एक करपाची आमची मनान एक गायो घेवन. आनी जर फ्लॉरिकल्चर जालें जाल्यार आमच्या गांवचीं कोण बेकार भुरगीं आसात तीं थोडीं कामाक लागतलीं. ते उमेदीन आमी आतां फुडें सरलेले आहा. आनी म्हाका दिसता की हें आमचें बरें जातलें. आनी नाबार्डान सुद्दां आमचें हें काम पळोवन जो 2015चो जो ऑल गोवा बेस्ट फार्मर्स क्लब म्हणून जो ऑल गोवाचो हें आसलो तो सुद्दां आमकां 2015चो आमकां बेस्ट एवॉर्ड दिल्लो आहा. आनी ह्या फुडें
आमी चिंतता की हो शेतकाराचो आमकां सपोर्ट मेळटलो आनी हे हांगासर कितें तरी एक 2 फ्लॉरिकल्चर आमी शेडी घालून जी थोडी आमची कोण बेकार भुरगीं आसात तांकां एक काम दिवपाक आमी एक हें करूंक सोदता आनी अशे आहा सगळे शेतकार हेल्प करतले आमकां सराचो हेल्प आसतलो आनी आमचो चेअरमॅन आहा कांदोलकर तेणी आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आसा आनी तेणी सांगलेलें आहा जेन्ना जेन्ना तुमकां कितें जाय तेन्ना आमी तुमकां हेल्प करतले आमचो लोकल आमदार तेणी आमकां खूब हेल्प केल्लो आसा आनी आमचे मेळावे जाता आमचो एक आमी डिसेंबराचे एक 10 तारीख मेरेन फर्स्ट विकाक आमी नाल्यार सेकंड विकाक एक मेळावो घेता फाटले फावट आमी जे फार्मरांक कोणी हायेस्ट भाजी केल्या तांकां आमी प्रायजीस दिल्ले आनी ते प्रायजीस सुद्दां आमी कशे दिल्ले की विलेज वायज एक वॉर्ड वायज हे केल्ले आनी तांकां फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायज केल्लो आमी तेन्ना अशेंच आमचें म्हाका दिसता फुडें चालू उरतलें आनी नेल्सन सर आमचो एक आहा एस आमचो डेप्युटी डायरेक्टर तो सुद्दां आमकां खूब हेल्प करता ह्या 4 दीस फाटीं तेणी येवन हांगासर मशिनरी सुद्दां घालून कशी नडणी काडप ती दाखयल्ली आसा आनी म्हाका दिसता हें बरें मार्गदर्शन आमकां मेळ्ळें आहा. म्हजें नांव पांडुरंग नायक. आमी भुरगेपणारी शेतां करताले आमी, पूण आतां मदीं आमी कितलीं वर्सां 20 वर्सां 25 वर्सां काम करिनासले शेतांची. पूण आतां आमची शेतां पडींग आहात म्हण आमकां इतलीं शेतां 4 वर्सां जालीं आमी भेंडो घालून स्टार्ट केलो आनी आमचो आख्ख्या गोंयान पासून आमचो हें जाल्लो आहा आनी आमकां नांव मेळ्ळेलें आहा. नासनोला गांवांत इतलो व्हडलो प्लॉट भेंड्याचो 2 एकर कोणेच करूं ना तो आमी गोंयान केल्लो आहा आनी आतां हें आमी हे जे व्हडले मळे हे ह्या तुमच्या सायबाच्या कुस्तार आमी हो केल्लो आसा. तुमी गोवोरमेंटान आमकां हेल्प केलो म्हणून हे येदे व्हडले आमी करूंक पावल्या आनी आमी शेतकार आमकां उमेद आहा आमी हे मातयेचीन आमचें नातें म्हणटा तशें आहा भुरग्यापणारसून. मदीं आमी जायतीं कामां केल्लीं आहा दुसरी कसलीं, पूण आतां हे मातयेचीन आमी खेळ करता आनी आमकां उमेद आहा म्हणून आमी भेंडो लायला आनी ह्या फुडें अशें लायत रावतले. आनी आतां फक्त आमकां एक उदकाची मेन म्हणजे उदकाची गरज आहा. ह्या गोवोरमेंटान एक आमकां उदकाचो बंदोबस्त खंय तरी कसो तरी करून दिवचो. तर इतके मेळात हांगासर आमकां आमी फुडल्या सिजनाक आमी हांगासर मिरची सुद्दां मेळटा पळय त्यो सुद्दां मिरची जावं भेंडे जावं तांबडी भाजी कितें आनी तेंडली बी घालपाचें आमचें खूब हें आहा. अशें करून आमी तें करूंक सोदताले. आमी हो जो फार्मर्स क्लबाक हें इतलें करपाक म्हणजे मेन म्हणजे हिसू आमचो आमचे यंग एज भुरग्याक हे फार्मींग करपाक येवचें आनी बेनिफीट मेळटा ते सुद्दां आमी तांकां लोकांक दाखोवचें नाल्यार कितें आमचे लोक अशें चिंतता आमचे भुरगीं की हांव आमचें केल्या उपरांत आमकां कांय मेळना. पूण अशें आमकां सरकारान इतलो सवलती दिल्ली आसा की फुडें सरपाकूच जाय. तशेंच आमचे तुमी म्हणटाले ती भाजी घेतल्या उपरांत खंय वयतली कितें जातली, पूण आमचें एक गोवोरमेंटान आमकां एक हॉर्टिकल्चराचें हें दवरलें आसा की भंय ना की आयज ही आमची भाजी काडली की फाल्यां आमच्यान व्हरोन ती गोवोरमेंटाक घालूं येता. वा मार्केटींग बसपाची सुद्दां आमकां इतली कॅपेसिटी गोवोरमेंटान केल्ली आसा. तेन्ना आमचो एक युवांक एक अशें फुडें येवचें आनी अशेंच मळें तयार करचें आनी बरें कितें करून तरी जसो आमी नांव गाजयलां तशेंच हेच्यान बरें गाजोवचें म्हणून अशी लोकां कडेन मागणी आसा की बाबा शेत म्हणून लोक फाटीं सरता. शेत म्हणून फाटीं सरनाका हें आमचें मेन आमचें लायफ तर बरें उरतलें. पयशे आमी हेचेर कितले छापूं येता पूण जेवण जें आमी सकाळचें तें सांज मेरेन जें कितें खाता तितलें आमकां बेळगांवचें आमच्या देशा हेच्या भायलें येवचें पडटा. दूद म्हणूं नाका, भाजी म्हणूं नाका, रायस म्हणूं नाका, हें कल्टिवेशन आमी आमच्या गोंयांत करून आमचें मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे लायफ आसा पळय तें उरपाक जाय बरें. दोतोराक दोळे घालनासतना हें अशें भाजयो तयार करून हे तयार करून आमी स्वताचें एक करपाक जाय. मिनिमम एकल्यान एक सुद्दां ते ऑफिसर सुद्दां कामाक वयता तेणी 500 स्क्वेअर मिटर एका वराक हे येवन ते करूंक शेतांत करूंक शकता. ही जर कॅपेसिटी आसता अशें न्हू की बाबा आपूण हें जालें तें जालें बिफोर जर करपाक. खरें म्हणपाचें मेन हितू म्हणजे आमकां लोकांक दाखोवंक जाय केल्या उपरांत लोक आमच्या भितून येवंक जाय. ही लागवड करपा खातीर म्हणून एक सरकारची येवजण आसा जी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन बागायती महामंडळ राबयता. ती म्हणजे की भाजी पाल्या लागवडी खातीर सेल्फ हेल्प ग्रूप किंवा इंडिविज्युअल फार्मर दोनांय खातीर
ही येवजण आसा आनी ह्या येवजणेच्या अंडर समजा जर तर एक गट जर आसत जाल्यार तांचे खातीर आमी चडांत चड 5 हेक्टर जमनी खातीर आमी सहाय्य करूंक शकतात. आनी समजा व्यक्तिगत इंडिविज्युअल शेतकरी जर आसत जाल्यार ताचे खातीर आमी 1 हेक्टरा पर्यंत आमी मदत करूंक शकता. 1 हेक्टरा पर्यंत चडांत चड 80,000 रुपया आनी 5 हेक्टरा पर्यंत चडांत चड 4 लाख रुपया इतके अनुदान ह्या येवजणे अंतर्गत मेळटा. आनी ह्या येवजणेचो विशेश हो आसा की म्हणजे ही डिपार्टमेंटाची जरी येवजण आसली तरी राबयता बागायती महामंडळ कॉर्पोरेशन. कित्याक तर त्यांनी एप्लिकेशन केल्या उपरांत आमी तांचो प्लॉट इन्स्पेक्ट करतात आनी इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत काम सुरू जावच्या पयलीं 20% तांकां एडवान्स मेळटा. हे 20% जेन्ना एडवान्स तांकां मेळटा तेन्ना तातूंतल्यान चडसो ताणें खर्च केल्ली ती बिलां सबमीट केली आमकां की फुडले 30% आनी ताच्या फुडले 20% अशें अनुदान तांकां मेळटा. आनी काम पूर्ण केले उपरांत फुडलो 10% अनुदान तांकां मेळटा. आनी म्हणजे जशें काम फुडें फुडें वता तशें तशें तांकां पयशे मेळत वतात. आनी तेचो ह्या शेतकार भावांनी आमच्या बऱ्या पैकी फायदो घेतिल्लो आसा. एक उत्कृश्ट भेंड्याचें पीक तांणी काडिल्लो आसा. भेंड्याचे जर तर सगळे हे जर पळयलें जाल्यार ताणें टायमार नडणी काडिल्ली आसा. वखदां ते समजून घेतात आमचे कडल्यान आनी हांगा पंचगव्य एक ताणें ट्राय करपाचें ठरयल्लें आसा. त्यामुळे ते जर तर जालें जाल्यार सेंद्रीय किटकनाशक वापरून कितें फायदो जाता तो आमकां कळटलो. आनी हे एक भाग जालो. दुसरी गोश्ट आतां प्रश्न असो पडटलो की जेन्ना 2 हेक्टर भेंडे एकी कडेन आसात, हे 8, 10, 12 शेतकार एकठांय येवन काम करतात, हे भेंडे विकतले खंय? ताच्याय खातीर एक बागायती महामंडळाची कॉर्पोरेशनाची आमच्या स्कीम आसा ती अशी की हांची सगळी पिकावळ ही कॉर्पोरेशन विकत घेतले आनी कॉर्पोरेशन विकत घेतले ते सुद्दां एट प्रिफिक्स्ड रेट विसे ते दिसा तांकां रेट कितें आसतलो तो तांकां 6 म्हयने पयलीं कळिल्लो आसूंक शकता. म्हणजे बाजारांत रेट कितलोय आसूं न्ही तांकां तो रेट दिवपाक आमी बांदील आसात. आनी ना आनी हो रेट सुद्दां आमी जो फिक्स करतात तो त्या टायमार फाटल्या वर्सा जो रिटेल रेट मार्केटान किरकोळ भाव जो आशिल्लो ताच्या परस वाडोवन 8-10 रुपया वाडोवन अशा पद्दतीन हो रेट फिक्स करतात. आनी तो मॅक्झिमम फायदो जो आसा तो शेतकारांक वता. त्यामुळे 2 अर्थान ह्या एका गोंयच्या सरकारान आमच्या बागायती महामंडळा मार्फत सपोर्ट केल्लो आसा आनी ताचें हे एक बरें चित्र दिसून येता. सर हे एक जालें दीस इज वन एग्जाम्पल हांव म्हणटा की हांगासरल्या लोकांनी एक बऱ्या प्रकारचे हांगासर हाडून येता. अशेंच आय बिलीव खूब कडेन आसतलें एक्रॉस गोवा तुमी हें केलां आसतलें. म्हणजे सांगपाचें म्हणजे काणकोण पासून ते पेडणे आनी सांगें अशा सगळ्या वाठारांनी आमी म्हणजे शेतकारां खातीर ही येवजण राबयल्ली आसा. आनी फुडल्या वर्साचे आमकां जे टार्गेट दिला ते जवळ जवळ 50 लाख रुपया ह्या स्किमी खातीर गव्हर्मेंट दिवपाचें आसा. आनी त्या 50 लाखाचो जर तर बेनिफीट गेलो जायत जाल्यार आनी कितलीशीच एरिया ही भाजी पाल्याच्या हेच्या पिकावळी खातीर फुडल्या वर्सा येवंक शकता. अशी फुडल्या 5 वर्सांची येवजण आसा ही 50 लाख 50 लाख 50 लाख अशी. हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन ऑब्वियसली गव्हर्मेंट ऑफ गोवा फार्मरांक खूब सपोर्ट करता, खूब प्रमोट करता की तांच्यांनी फार्मींग घेवचें म्हणून. म्हाज्या सारकेलो भुरगो ताचो जागो आसत तो म्हणटलो कित्याक आपण हें घेवचें, कित्याक आपण हात आपले लोळके करचे, आपूण बाबा सरकारी नोकरी करता किंवा खंय तरी प्रायवेटान करता, व्हायट कॉलर जॉब घेता. अशा भुरग्यांचे एस्पेशली आतां कोण तरी फॅमिली पळयता आसतली किंवा कोण भुरगो पळयता आसतलो की बाबा आपले जर जागो आसा तो असोच पडला ताजें आपूण कांयच कल्टिवेशन करिना, कांयच आपल्याक प्रॉफीट मेळना. अशा भुरग्यां खातीर तुमचो एक मेसेज, तुमचो पर्सनल मेसेज, हांव म्हणिना कॉर्पोरेशन डेफिनेटली सपोर्ट करता, सरकारूय सपोर्ट करता, तुमचो अशा म्हाज्या सारकिल्ल्या भुरग्यांक जो कोण पळयता ताका मोटिवेट करपाक कितें आसतलो? लोकांची एक विनाकारण समजूत आसा की शेतींतल्यान फायदो ना म्हणून. पूण हे जर तर हांचें काम जर पळयलें जाल्यार हातूंत फायदो आसा हें दिसून येता. आनी शेवटी फायदो केन्ना आसतलो जेन्ना आमी काम करतले तेन्ना फायदो आसतलो. जशें आमी म्हणटात आमचे संत जशें म्हणटात की केल्याने होत आहे रे आधी केलेचे पाहिजे. केलें जाल्यार तुमकां मेळटलें, नक्कीच फळ मेळटलें. आनी हो जो संदेश आसा म्हणजे आमच्या पुर्वजांचो
तो जर तर आमी लक्षांत घेवन त्या प्रमाणे मनोभावे जर तर कश्ट केले जाल्यार आमकां फळ मेळटलेंच मेळटलें. आनी आतां ह्या शेतकारांनी सुद्दां सांगलें न्ही की आमी आमच्या तरणाट्यांक हातून भितर कामाक हाडूंक सोदतले म्हणून. आनी हांगाच आमगे रोजगार निर्माण जर करूंक शकले आमच्या तरणाट्या खातीर जाल्यार चड फायदो जातलो. ते स्वता आपले बॉस ते स्वता आपले बॉस जातले. भायर वचून टायम वेस्ट जो जाता ताचे परस गांवांतल्या गांवांत घरांतल्या घरांत रावन जर काम करपाक जर मेळ्ळें जाल्यार ताचे सारकें आनी सूख ना. आतां तर आमच्या सरकारांचे हळू हळू विचार चल्लेलो आसा की आमची मिरची जावं आमची भाजी आमी एक्सपोर्ट कित्याक करपाचो प्रयत्न करूं नये. So that is an ambitious plan of अशी- government, and I think farmer आणि तुमच्या सारकेले ऑफिसर्स आणि टीम will definitely support those talks. So thank you very much. Pleasure was all mine to visit this particular. Thank you so much. Thank you very much. एज अ एग्रीकल्चर ऑफिसर आमचें काम एक्सटेंशन एज्युकेशन एक्सटेंशन लोकां पर्यंत जे कितें टॅक्नोलॉजी ती पावोवपाचें. सो आमी नाशनला हे एक रोल मॉडल विलेज म्हणून आमी सिलेक्ट केल्लें आसा. रोल मॉडल जेन्ना सिलेक्ट केल्ली तेन्ना हांवें ह्या गांवचो सर्वे केलो आनी पळयलो अरावंड एक 110 हेक्टर सुमार एरिया शेतां अंडर दाखयता. अरावंड 20-30 हेक्टर सुमार खाली आसा. सो तेन्ना आमी ही विलेज आमी ग्रुप्स 1-2 क्रिएट केले. एक नाशनला फार्मर्स क्लब, दुसरो साव पावलो फार्मर्स क्लब आनी दोनूय ग्रुपांनी अरावंड 40-40 फार्मर्स आसा. भितरले थोडे एकठांय जाले आनी आमचो आयज देवस्थानाच्या मुखारलो जो प्लॉट आसा तो करया म्हणून तेंच्यांनी ठरयलें. तेच्या मागीर हांवें प्रोजेक्ट रिपोर्ट केलो, कॉर्पोरेशनाक धाडलो. कॉर्पोरेशन तेंच्यांनी ताजेर इन्स्पेक्शन केलें, परमिशन दिवन तेंच्यांनी हाका अरावंड प्रति हेक्टर 20,000 प्रमाणे 2,24,000 सँक्शन केलें. तितून आमी ही जी सायडीक तुमकां जी फेन्स दिसता ती सगळी फेन्स केल्ली आसा. तेच्या मागीर बियाणें आमी तांकां दिल्लें आसा अर्दे रेटीन आनी बाकीच्यो आनीक कितें ज्यो फेसिलिटी आहा बांय मारपाचें नाजाल्यार उदक तांकां जे पायपलायन जे आसा ते आमी तांकां दितले. सो रोल मॉडल म्हणून जेन्ना आमी खंयचे गजालीचो उलयता तेन्ना अरावंड 65 सुमार हांगा शेतकार आसा जे आमचे कडेन नोंद आसा. आनी एक प्रयत्न असो जाला की सगळ्या शेतकारांची ज्यो जमनी आहा त्यो आमी कल्टिवेशना अंडर हाडपाच्यो. भितरली ही एक अरावंड 3 हेक्टर एरिया आसा. साव पावलोची अरावंड एक 3 हेक्टर जी अशीच 15 वर्सां कोणी करूंक नासलेली अरावंड 6 हेक्टर. सो टोटल 30 हेक्टर सुमार सद्या अलाव म्हणजे टोटल एग्रीकल्चर जी आहा ती 6 हेक्टर आमी लागणी खाली हाडल्या. म्हणजे ऑलमोस्ट अरावंड 20% अनकल्टिवेबल जी जमीन आसलेली ती आमी कल्टिवेशना अंडर वेजिटेबल अंडर हाडल्या. बाकीचें म्हणजे कितें आसा की जे शेतकार आसा ह्या हितून आतां आमचो एक प्रयास आहे 65 शेतकारांक एक किसान क्रेडीट कार्ड दिवचें 1 लाखाचें. तो फुडलो म्हणजे सायमल्टेनियसली आमचो प्रोजेक्ट चालू आसा की हे सगळ्यांक रजिस्टर बँकेन करून बँके अंडर ज्यो आमकां लिंक्ड आसा तांच्या कडेन 1 लाखाचें. सो कितें आसता सबसिडीक अप्लाय करता 4 म्हयन्यांनी तांकां सबसिडी येता गव्हर्मेंटा कडल्यान 5 म्हयन्यांनी. सो त्या पिरियडाक ते 4% इंट्रस्टाचेर कृशी कार्डाचेर ना त्या क्रेडीट कार्डाचेर ते पयशे यूज करूंक शकतले आसा. मेन तिसरें म्हणजे कितें हांगा जेन्ना आमी रोल मॉडल म्हणून सिलेक्ट केलें शेतकाऱ्यांनी आमकां खूब कॉपरेट केलें. आनी मेन ते जर एकठांय येवंक नासलेले जाल्यार आयज शक्य नासलेलें की हे सगळें जावपा खातीर. ते सगळे जाण एकठांय येयले. नॉर्मली चड जाण एकठांय येता तेन्ना डिस्प्यूट्स आसता, प्रॉब्लेम्स खूब आसता. तशें कांय जावना आनी एकठांय आसल्या कारणान कितें स्मुथली सगळ्यो गजाली जाल्यो. आनी आमी रोल मॉडल जेन्ना सिलेक्ट केले बारीक बारीक गजाली केल्यो जश्यो हांगा आमी ICARच्यान सायंटिस्ट हाडले, फार्मर सायंटिस्ट इंट्रॅक्शन जालें कशें जावचें कितें जावचें. आतां किडी आसा आनीक कितें आसा तेंच्या खातीर मागीर आमी भेंडे लावपाचे जुवारीची जी आमी बी हायब्रीड किसान जय किसान 62 म्हणून तेज्या खातीर आमी तेंचे जे टॅक्निकल टीम आसा ती हाडलेली. तेजेरूय कशें लावपाचें कितें लावपाचें पॅकेज ऑफ प्रॅक्टीसीस कितें आसतलें तेजेरूय आमी तांकां ट्रेनींग दिल्ली आसा. तेजेर सेशन्स घेतलेले आत्मा अंडर. आत्मा म्हणून आमचो एक वेगळो सेक्शन. परत मागीर कितें आसा की हे जेन्ना आमी प्रोजेक्ट रिपोर्ट केलो आमचो एक 6 ते 7 लाख रुपयाचें उत्पन्न तांकां गावचें 6-7 फार्मरांक एक 4 म्हयन्याच्या पिरियडान. सो फुडले 60 दीस ताका हेजें उत्पन्न गावता 60 तोडी गावतले म्हणजे 120 दीस सुमार तोडी गावतली तांकां उत्पन्न गावतालें. आनी हे जे लोकांनी सुद्दां कितें आसा लोक आयज भाजी बाजारान वचून घेता तेज्या पेक्षा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाच्या गाड्या वयल्यान घेतलेली बरी. कारण म्हणजे कितें आसा की जे भाजी येता बेळगांवच्यान हे ते उत्पन्न चड गावपा खातीर ते इन्सेक्ट्स पेस्टिसायड हेवी फवारो करता. कारण कित्याक की बाबा उत्पन्न चड उरचें 21-25% उत्पन्न चड येता म्हणून. जेन्ना तूं फवारो मातसो कमी करता इन्सेक्ट तो मातसो कितें खाता पानां बिनां प्रोडक्शन फोटोसिंथेसीस कमी जाल्ले कारण प्रोडक्शन मातशें कमी जाता. आतां तुमी हांगा पळयता आसतले प्लॉट चडशे पानां खाल्लेलीं आसा. आनी आमी कितें केलां की जरी किडींनी खाल्लें उत्पन्न जरी कमी जालें जाल्यार आमी तेजेर फवारणी कॅमिकल पेस्टिसायड करूं ना. आमी फक्त ऑर्गेनीक जे नीम बेस्ड पेस्टिसायड जे खावं येता भेंडे मारले जाता कांय आतां लोक आमी पळयता की भुरग्यांक सुद्दां 4 फावटी ह्या फळांचो रोस नाजाल्यार कितें भाजी बिजी दिता ते
पेस्टिसायड स्प्रे जर आसत इट इज हार्मफूल टू द हे. सो आमी फक्त हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन वचून भाजी घेता कारण कित्याक सवाय म्हणून. तर ती सवाय म्हणून न घेता ती कारण कित्याक गोंयांत चडशे इन्सेक्टिसायड पेस्टिसायड चडशे अवेलेबल खंयच ना. चडशी जी भाजी जाता ती इन्सेक्टिसायड पेस्टिसायड तीच जाता. सो ती घेवची कारण सवाय ती आसात पूण मेन म्हणजे तेजें कितें आसा की फवारणी तेजेर चड कॅमिकल जाली. वॉटर प्लॉट कंप्लीट हेजेर कॅमिकल कांयच स्प्रे जाल्लें ना. सो ही जो कोण भाजी घातलो आनी आपल्या भुरग्यांकूय जो दितलो तांकां कितें आसा की हार्मफूल इफेक्ट ताजो कांय जावपा ना. कार्सिनोजेनिक इफेक्ट जो म्हणटा तो कांय जावपा ना. सो नॉर्मली लोकांनी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशना वयली भाजी घेवची जेणे करून तांकां ती ऑर्गॅनीक पद्दती प्रमाणे जी केल्ली आसा ती भाजी गावता आनी ताजो रेजिड्युअल इफेक्ट कांय नासता. सो सगळ्या लोकांक जे कोणी आतां पळयता तांकां विनंती की तेणी कॉर्पोरेशनाची पळय सवाय म्हणून घेवची न्हू. तेणी ती एक क्वॉलिटी आनी ऑर्गॅनीक इन्सेक्टिसायड पेस्टिसायड गोंयांत चड फवारणी जायना त्या खातीर थंयच्यान घेवची. आनी शेतकारांकूय आमच्या जर तेंच्यांनी चड परचेज केली डिमांड वाडटलो आमच्या आनी आमकां प्रायस बरो गावता शेतकाराक तेंचेंय बरें जातलें फुडें गोंयांत कल्टिवेशन वेजिटेबल हेका तेका बरें. This scheme has been introduced by the government to promote the commercial cultivation of vegetables, because traditionally Goans have been cultivating vegetables just for their own home consumption. It was never on commercial basis. Now, when we went to the farmers asking them to cultivate on a commercial basis, their problem was, where are we going to market it? That's why the Horticulture Corporation was given the job by the state government to procure vegetables, and in order to encourage them we gave them a fixed price which was fixed 6 months in advance. So based on the price and the price he would get within that fortnight, he would cultivate his crop. So he could plan his crop 6 months in advance, maybe even selecting the best price that he would get for that particular crop. Now this was done. Then the cultivation fencing infrastructure, whatever the group wanted, either for a single farmer or for a group of farmers. Maximum for a group of farmers is 4 hectare area, and 80,000 rupees is given as assistance for creation of any type of infrastructure, which would extend right from fencing to well, pump set, even the seeds that are required, and initial fertilizers. Yeah. Now, as you said, as I've already told you, we buy the vegetables at a prefixed price, and it is sold with government assistance. It is sold sometimes even at a lower price, depending on what the market price is. If the market price is higher than our prefixed price, then we give them the higher price. So this way we have in every taluka 1 to maybe even 2 procurement centers manned by our supervisors and a helper and a vehicle. So they procure the vegetables, they are checked. If there is anything over mature, it is rejected there and then. And the farmer is made payment for the vegetables he supplied within 1 month of his supply. These vegetables are collected by the procurement center, packed in bags of maybe 5 kilos or 10 kilos as the requirement of the vendors is, and it is put on the route. This reduces our orders outstate. So we achieve another thing is we are less dependent on vegetables from outstate and giving an opportunity to farmers to sell their own vegetables in the state. महामंडळाचे चेअरपर्सन किरण कांदोळकार स्वतः लक्ष दिताना दिसतात. ते स्वतः अशा क्लबांक भेट दिता आणि तांचे प्रोत्साहन करता. हॉर्टिकल्चरान एक 2 वर्सां पयलीं स्कीम आमी डिक्लेअर केल्ली की पर हेक्टर मिन्स 10,000 स्क्वेअर मिटर जर कोणा कडेन जमीन आसा जाल्यार आमी 80,000 मेरेन ग्रांट्स दितले आशिल्ले, जे आमी परते घेवचे ना. तांकां साधन सुविधा करपाक, जशें आयज तेंच्यांनी फेन्सिंग घातलेलें आहा, कोण वॉटर पंप घालपाक शकता, कोण वेल मारपाक शकता, अशे वेगळे वेगळे गोश्टींक लागून केल्ले. तांच्यांनी ताजो फायदो घेतलेलो. आयज हांगासर 2.7 हेक्टरान तांच्यांनी हें केल्लें आनी गोवोरमेंटान आयज मेरेन तांकां 2 लाख हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन 2,24,000 तांकां एप्रूव केल्ले. थोडे तांच्यांनी खर्च केला, थोडे अजून आसा. ताजो तेंच्यांनी हांव मुद्दम पळोवपाक येयला, कारण म्हाका खबर आहा की आमी भुरगेपणांत हांगासर खेळटाले, हांगा कोण लायन आसले, फाटल्या दिसांनी सुद्दां हांगा मॅची जाताल्यो. पूण आयज बरें दिसलें की हांगासर लागवड केली, आनी लागवड केल्ल्या कारणान
हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचो जो आमचो एम आहा की गोंयभर ज्यो जमनी पडींग आहा हातून लागवड करप जाय तसो आमी हेल्प करपाक रेडी आहा अशेंच हे शेतकाराय हांगासर नॅशनल फार्मर्स क्लब हे जे फुडें सरलेले आहा तशेंच बाकीच्या लोकांनीय फुडें सरचे हेल्प करपाक जाय तो आमी हेल्प करतले जे भशेन सरकाराच्या माध्यमांतसून आमी कितें दिवपाक शकता हे आमी दिवपाचो प्रयत्न करतले प्लस आमी तांकां एश्युअर्ड मार्केट दिता आयज जो तेंच्यांनी प्रोडक्ट हार्वेस्ट करता आनी ते आमकां हॉर्टिकल्चराक दिता तेजें मार्केटींग आमी करता आमी हेज्या फुडें आतांच तेंचे कडेन आमी डिस्कस करतले की हेज्या फुडें थरयल्लें आहा की 1-2 भाशेच्यो ग्रीन चिली ज्यो आहा ज्यो फाटले फावटी आमी हांगासरून भायर धाडलेल्यो म्हणजे त्यो आमी गोंया भायर धाडलेल्यो म्हणजे इंडियेच्या इंडियेनूच धाडलेल्यो एक्स्ट्रा जाल्या म्हणून हे फावटी आमी गल्फाक एक्सपोर्ट करपाचें थरयल्लें आनी तेजेच बद्दल आमी तांकां एक ट्रेनींग दिवप ती कशें लावप ताजेर पेस्टिसायड्स कितले मारप केन्ना मारप हें सगळें आमी तांकां ट्रेनींग दिताले आनी हेज्या फुडें म्हाका दिसता गोंयचो शेतकार एक बरे तरेन मिरसांग्यांची लागवड करून आमच्यो गोंयच्यो मिरसांग्यो फर्स्ट टायम गल्फाक पावतल्यो आयज मेरेन हें खूब घडोंक ना हेज्या फुडेंय म्हाका दिसता हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आमचें आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आहा अजून मेरेन बरें काम करीत येयल्लें आहा आमी हे फाटलीं 4-4.5 वर्सां जी आमकां गावलीं काम करपाक तितूनसून वेगळे वेगळे प्रयोग करून आमी पयले निमणे शेतकाऱ्यांनी फुडें सरपाक जाय हांव अभिनंदन करता नॅशनल फार्मर्स क्लबाचो की तांच्यांनी बरे पैकी फुडाकार घेतला कारण लोक जर फुडाकार घेवचे ना आपल्यो जमनी आयज काल सगळ्यांक कितें जाल्लें आहा कामेऱ्या खंय आहा मानाय खंय आहा हो व्हडलो विशय पूण स्वता जर आपूण फुडें सरत जाल्यार खुबश्यो गोश्टी जावंक शकता आयज तुमी पळयता सगळें पळोवपाक सुद्दां ग्रिनरी दिसता सगळ्याक हेच तरेन सगळ्यांनी बाकीचे गोंयभर जे फार्मर्स क्लब आसतले किंवा इंडिविज्युअल सुद्दां आसतले सेल्फ हेल्प ग्रूप आसतले महिला मंडळ ग्रूप आसतले हेंच्यांनी जर तेंचे कडेन जागो आहा आनी तेंचे कडेन सुद्दां जागो ना जाल्यार कोणूय जर तांकां जागो ऑन रेंट बेसीस दिता वो असोच आपली जमीन आहा लिजार दिता जाल्यार तांच्यांनी फुडें सरूं येता आनी हे तरेची लागवड करूं येता हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आहा हे सदांच तेंच्या फाटल्यान रावतले आनी गोंयांक एक हराभरा कृशी विकास संपन्न असो आमकां एक भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक करपाचें जें आमचें स्वप्न आहा हें आमकां साकार करून मेळटलें ही असली काणी फार्मर्स क्लब ऑफ नाशनोळाची परत अशेंच मेळया आनी एक काणी घेवन तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट.